मंगळारा पणजेन काँग्रेसीची पत्रकार परिशद जाली. भाजप पुरस्कृत सरकार आयज गोंयांत चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर अनैतीक धंदे अजूनय चलतात. सरकारान अशे धंदे बंद करपाचेर कांयच पावल घालिना. सरकाराच्या अपेशाचो काँग्रेस पक्ष निशेध करता, अशें अमरनाथ पणजीकारान सांगलें. हे सरकार जेका ड्रग्सा बरोबर झूज करपाची गरज आसा, जे युद्ध आसा ते ड्रग्साचेर युद्ध करपाची गरज आसा. पण हे युद्ध आयज BJPचे आमदार आनी BJPचे मंत्री यांच्या मदीं हे झूज जाता. आनी हे झूज गोंया खातीर घातक जावन आसा. एक चुकीचो पायंडो ह्या गोंयान हे भाजपाचे आमदार आनी मंत्री घालपाक दितात हांगा. आनी आमकां ह्या खिणाक तांचो निशेध करचो पडटा. कित्याक हे जबाबदार मनीस, जबाबदार आमदार, जबाबदार मनीस, जबाबदार मंत्री, एक सिनियर मंत्री, गोंय राज्याचो उपसभापती हे सध्या बेजबाबदारपणान वागोवंक लागल्यात. भाजप सरकाराचो साफ नियत सही विकास नाऱ्याचेर प्रश्न उपरसता. तशेंच सरकारांतले मंत्रीच आमदारांचेर आरोप करता की तांच्या मतदारसंघात अनैतीक धंदे चलतात. सरकारान चलिल्ले हे पळयल्यार सरकाराक अनैतीक धंदे चलतात ताचेर कारवाय करपाची ना अशेंच दिसता, अशें पणजीकार म्हणटा. भाजपा सरकाराचो नारो जावन आसा साफ नियत सही विकास. पण एकंदरीत सरकार जे चलता, जे तरेन चलता ते पयल्या उपरांत आमकां दिसता की हेंची नियतूय साफ ना आनी विकासूय कांयच ना. कित्याक एक आमदार दुसऱ्या मंत्र्याक एक्यूज करता की तुज्या मतदारसंघान कांयच विकास जावंक ना, आनी तो मंत्री त्या आमदाराक बोट दाखयता की तुज्या मतदारसंघान ड्रग्साचो वेवसाय, प्रॉस्टिट्युशनाचो वेवसाय, गॅमलिंगाचो वेवसाय हो खुलेआम चलता, हो आरोप आयज जाता. हेच्या आदी काँग्रेस पार्टीन आरोप केल्लो, काँग्रेस पार्टीन मागणी केल्ली, काँग्रेस पार्टी DGP कडेन वचोन हो ड्रग्स काबार करपा खातीर आमी तेचे कडेन वचोन आमचें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें. आनी त्या वेळार आमी ही मागणी केल्ली की मायकल लोबोन जो उल्लेख केल्लो की पुलिसेचे ऑफिसर ह्या ड्रग्साच्या वेवसायान आनी ड्रग्स माफिया बरोबर तेंचे संबंध आसा आनी ती नांवां आपणा कडेन आसा. आमी त्या वेळार मागणी केल्ली की ही नांवां मायकल लोबो कडल्यान ती मेळोवन घेवची आनी योग्य ती कारवाय करची आनी योग्य लोकांचेर ही कारवाय जावची. पण आयज मेरेन कांयच जालें ना. उलट गोंयान राज्य करपी भाजपा हे आपणाच्या ऑफिस बेररांक प्रोटेक्ट करपाचे जायते प्रयत्न करतात. ड्रग्स हे एक मेनन्स जावन आसा, ड्रग्स हे एक भिरांकूळ जावन आसा, ड्रग्स हे एक भयानक आयचे गोंयांची परिस्थिती जावन आसा. हेचो अंत जावपाक जाय. हो समूळान हो गोंयांतल्यान काबार जावपाक जाय. पण हे करपाक हे सरकार सपशेल अपयशी ठरलेलें आसा. सरकारांतलेच मंत्री ड्रग्सा विशयी वक्तव्यां करता तेन्ना ह्या दोगांची चवकशी करपाची गरज आसा आनी तांची चवकशी करची अशी मागणी पणजीकारान केल्या. BJPचो एक सिनियर मेंबर, जो BJPचो सिनियर मंत्री, म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस डिसोजा ऑफिशियली अनाउन्स करता, ऑफिशियली एक्यूज करता आपणाच्याच आमदाराक की तुज्या मतदारसंघान ड्रग्साचो वेवसाय चालू आसा, सेक्स वेवसाय चालू आसा आनी गॅमलिंगाचो वेवसाय चालू आसा. तो हाच्या मुखार वचोन म्हणटा की आमी हो काबार करया. हे दाखोवन दिता की ह्या दोगांयकू हे गैरप्रकार जे चलता आनी खास करून ड्रग्सांचो वेवहार जाता, ह्या दोगांय नेत्यांक खबर आसा आनी पुलिशेन ह्या दोगांयची झडटी घेवची
दोगांय कडल्यान इन्व्हेस्टिगेशन करून घेवचें, कित्याक तांकां दोगांयकू ड्रग्साची जायती म्हायती आसा. ड्रग्साचो धंदो आतां दर्याचेरच न्ही जाल्यार सबंद गोंयांत ल्हान ल्हान वाठारांनी पावला. मात कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी म्हापशाचो आमदार तशेंच राज्याचो मंत्री फ्रांसीस डिसोझान केल्ल्या वक्तव्यावेल्यान कळटा की सरकार ड्रग्साचो धंदो बंद करचो सोडून उर्बा दिता असो प्रश्न उपरासता अशें पणजेकार म्हणटा. तर तो हिंटरलँड्स गांवान विलेजींनी पावल्लो आसा आनी एक खेदाची आनी चिंता करी सारकी गजाल जावन आसा. जे ड्रग्स माफिया आसा आनी मायकल लोबो सांगता त्या प्रमाणे जे पुलीस ऑफिसर आसा तेंचेर कारवाय जावपाक जाय. ही कारवाय आयज जायना अशें आमकां दिसता की गोंय सरकार ड्रग्स काबार करपाक सिरियस ना. आमकां दुबाव पडटा की ह्या सरकाराची प्रायोरिटी तरी कितें. गोंयांत जे अनेक विशय आसा, अनेक प्रॉब्लम्स आसा, अनेक इश्यू आसात ते सुटावे जायत ना. पूण एटलिस्ट तुमचे कडेन पुलीस आसा, सगळी यंत्रणा आसा, हे ड्रग्स जे वायट आसात ते तरी काबार करया. ह्या ड्रग्साच्या निमतान BJP पार्टीक कितें पयशे मेळटा काय असोय दुबाव आमकां पडटा. आनी त्याच खातीर हे योग्य दिशेन, योग्य तरेन आनी कडक कारवाई ही आयज मेरेन जायना. आमी ह्या सरकारा कडेन मागता आनी खास करून मुखेलमंत्र्या कडेन मागता. आमकां खबर आसा तूं आजारी आसा, तुजे कडेन ते पयलीं सारकें काम जायना. तरी आसतना तूं जबाबदार मुखेलमंत्री आसल्या कारणान हें तुजें काम जावन आसा की हेंचे कडसून दोगांय कडसून म्हायती गोळा करपाचे निर्देश गोंय पुलिसाक दी. आनी गोंय पुलिसेन कोणाचीच तमा बागिनासतना, कोणाकूच भियेनासतना ह्या ड्रग्साचेर कारवाई करची. आनी आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान पुलिसेक हस्तक्षेप करनासतना फ्री हँड दिवचो, जेणे करून हें दुयेंस, ही वायट कर्मां, हे ड्रग्स, हे प्रॉस्टिट्यूशन, हे सेक्स रॅकेटां सगळीं गोंयसून काबार जावची आनी गोंय आमचें सुंदर, सोबीत, सुसंस्कृत अशें गोंय आमचें गोंयकारांक मेळचें. ह्या हावेसान आमी हुस्क्यान मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की जागो जा. जेन्ना एक आमदार मंत्री ड्रग्साच्या धंद्यान घुसपल्ल्यांची नांवां सांगतात तेन्नाय सरकार आनी पुलीस खातें चवकशी कित्याक करना असो प्रश्न पणजेकार करता. तशेंच ड्रग्साचो धंदो बंद करतलो जाल्यार मायकल लोबो आनी फ्रांसीस डिसोझा कडल्यान म्हायती घेवची अशी मागणी पणजेकारान केल्या. आनी आयज तर खुद्द तेंचेच मंत्री, तेंचेच आमदार आयज कंप्लेन करता की मायकल लोबोची आयज मेरेन तुमी इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक करूंक ना. हो सरकारांतलो मंत्री विचारता. कितली दुख्खाची गोश्ट, कितली हुस्क्याची गोश्ट की सरकारान रावपी एक सिनियर मंत्री, BJPचो एक सिनियर वावुरपी बाबूश फ्रांसीस डिसोझा हो म्हणटा की सरकारान आनी पुलिशेन आयज बसून मायकल लोबो कडल्यान ती नांवां कित्याक घेवंक ना. आयज मंत्र्याचोच सरकाराचेर विश्वास ना हें दाखोवन दिता की हें सरकार सारकें चलना. ह्या सरकाराची खिळखिळी जाल्ली आसा. हें सरकार सामकें कमजोर जाल्लें आसा आनी हें सरकार गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपाक शकना. तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंयान जें वायट चलता तेका आळोबंद जावचो, तें सोंपचें. ही वायट कर्मां जी चलता ती बंद जावची. पुलिसांनी हे ड्रग्साचेर कडक कारवाई करची, जेणे करून आमचे जे तरणाटे ह्या व्यसना कडेन आकृश्ट जाल्ले आसा त्या तरणाट्यांचो फुडार जो डॅमेज जाल्लो आसा, डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा, हेच्या फुडें तो जावचो न्हू म्हण आमी ह्या सरकारा कडेन आनी गोंयचे पुलिसे कडेन मागणी करता की कडक ख्यास्त करा. तुमकां सगळी खबर आसा, मायकल लोबो तुमकां सगळी
खबर दितलो आनी म्हापशेचो आमदार जो मंत्री आसा तेचे कडल्यान म्हायती घेयात. प्रश्न सगळे ड्रग्सा विशयी सुटावे जातले.